खांडेपार रस्त्याच्या कामा खातीर सरकारान 72 कोटीचे टेंडर पास केला। मोठ्या प्रमाणात येरादारी जातले खांडेपार रस्त्याचे प्रश्न गोवा 365 सेगीतपणान लावून धरले। शेवटाक या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले। सर्व्हिस रस्तोही सुरू झाला। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। आम्ही आज आसात ते खांडेपारा जंक्शनाचेर जो रोड जो आसा तो रोड जो आसा तो सर्वीस रोड आसा डायवर्ट केल्लो आसा त्या रोडाचेर आमी सध्या आसा। हो जो इश्यू आसा तो गोवा डिस्ट्रिक्टान भरपूर हायलायट केल्लो आनी तो संदीप पारकर जो आसा आनी दुसरे लोकल जे आसा ताणें हाचेर खूब भर दिल्लो आनी ताका लागून हे रोडाची खूब आमी बातमी केल्ल्यो। पूण आज गव्हर्मेंटान हाचे जागे जावन गव्हर्मेंटान 72 क्रोर्सांचो हो जो रोड आसा त्याचो टेंडर करून हे काम स्टार्ट केल्लें आसा आनी आज जो सर्वीस रोड जो आसा तो ओपन करून जो सायडीन जे रोड सायडीन आसा तेंय फिलिंग करून तांणी आतां हो रोड स्टार्ट केल्लो आसा आनी जे मेन जंक्शनाचेर जे खांडेपारा जे एक्सिडेंट जाताले ते एक्सिडेंट कमी जातले हे सारकें कित्याक जे वटेन गाडी वचपाच्यो बंद जाल्ले आसा आनी ह्या सर्वीस रोडान सगल्यो गाडयो आतां सोडलेल्यो आसात। हाका लागून जे न्यूज केल्ले न्यूजाचो इफेक्ट म्हणल्यार हो आतां सर्वीस रोड जाल्लो आसा आनी ताका लागून आतां एक्सिडेंट जावपाचे सारके कित्याक भुरगीं थंय तांकां भुरग्यांक कांय प्रॉब्लम जावचें ना ताका लागून हो सर्वीस रोड जाल्लो आसा आनी लोक म्हणटा हाजेर खूब बरें जालां। सेगीत जावपी अपघातांक लागून खांडेपार जंक्शन बदनाम जाल्ले। भुरग्यांच्या जिवाकय धोको आसलो। शेवटाक हो प्रश्न तडीक लागिल्ल्यान थळाव्यांनी समाधान उक्तायला। पळयात। 1 जुलै 2022 एक मिटींग जाली पंचायतीत। तेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो बाब देवेंद्र नायक तेणे एक मिटींग कॉल आउट केली। ऑल डिपार्टमेंट्स आहा तेंचे इंजिनियर पुलीस ट्रॅफिक पुलीस अशी आनी आमचो MLA बी आशिल्लो त्या मिटिंगेक श्री रवी नायक आनी आमच्या MLAन म्हाका खास आमंत्रण दिलें की तुमी त्या मिटिंगेक येवचें आनी आपले प्रश्न मांडचे खांडेपारचे। सो इशू खूब आसा खांडेपारा पूण हांवें मेजर इशू हो हायलायट केलो मिटिंगेक। मागीर आमच्या आमदारान ट्रॅफिक सेलचो PI आसा बाब शिलारी ताका डायरेक्शन दिलें की मातशें वचून पळय आनी इन्स्पेक्शन आपण हें कर रिपोर्ट सबमीट कर। सो हांगा इन्स्पेक्शन जालें गेल्या वर्सा आनी इन्स्पेक्शन जावन जे हांवें प्रपोजल दिल्लें तें फुडें गृहीत धरलें की तें सारकें आसा। त्या प्रमाणे फुडें वाटचाल जाली फॉलोअप करून आज हें जावन पडलें आनी जो टेंशन जे खांडेपारा ऑपरो जंक्शनाचेर आशिल्लें आनी जो थ्रेट जो भुरग्याच्या लायफाक आशिल्लो तो आज खंय तरी मिनिमायज जालो। आयज पळय तुमी जाणा आसतना आमी कितलें तरी प्रेस मिडिया आनी बाकीच्या हेजे कडसून आमी हो विशय हायलायट केल्लो। हायलायट म्हणजे जेणे करून कितें आमची हांगा स्कुलाची भुरगीं हांगा बशीक रावता ताका लागून सेफ्टीक लागून आमी सेफ्टी भुरग्यांच्या सेफ्टीक लागून आमी प्रत्येक फावटी हो इशू आमी हायलायट केल्लो आनी गव्हर्मेंटाक आमी ह्यान पयलीं सांगताले कितें हें मातशें हें आसा रोड मातसो वायंडींग करून ट्राफीक एक सायडीन सुटचो म्हणून। कारण कितें आसा हांगासर कितें जालें आसा पयलीं अमित शाह आयिल्लो तो गुगल ट्रॅकिंगाचेर ट्युरिस्ट लोक आसा ते ड्रायवर्ट जाताले इमिजिएटली ड्रायवर्ट जाता ताका लागून हांगा हेवी एक्सिडेंट जाताले। हेवी म्हणल्यार हेवी एक्सिडेंट जाला आनी जेणे करून अशें जातालें अल्टरनेट डेज हांगा एक्सिडेंट जातालो। पूण आतां कितें जालां मातशें रिलीफ मेळ्ळ्या भशेन दिसता जे आतां डायवर्शन केलां प्लस रोड वायंडींग करून हेवी व्हेकल एके सायडीच्यान सोडले सर्वीस रोडांतल्यान हें केल्लें आसा। तर आनी दुसरें म्हणल्यार तें कितें आसा हांगासर ट्राफीक कंट्रोल आसा। ट्राफीक कंट्रोल दवरलेलो आसा जेन्ना स्कुलाची भुरगीं हांगा सुट्टा तेन्ना हेवी व्हेकलाक तेचेर मातशें कॉन्सन्ट्रेशन करता कित्याक एके सायडीन डायवर्ट करता। हे जर अशें जर दवरीत जर कंट्रोल उरत जाल्यार भुरग्यांच्या सेफ्टीक लागून केलां अशें दिसता। जर सायडीन वचत कदाचित एक्सिडेंट जावपाची शक्यताय आसा पूण कितें पावसाचे दीस जाल्ल्या कारणान ते पळय फिलिंग करून जे सपोर्ट केल्लो आसा तो म्हाका दिसता बरोबर आसा पूण ताका आतां योग्य तरेन जर सपोर्ट दिवन बरे तरेन फिलिंग करीत जाल्यार तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। कित्याक लागून म्हणटा जाल्यार मातशे व्हेकल जर भायर वचत जाल्यार एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा पूण सद्या तरी 80% प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो कसो दिसता। भुरग्यां खूब बऱ्या पडलें भुरग्यांक मातशें खूब बरें पडलें मातशें। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकर।